उदकाचे कटकटींनी म्हापशेकार कळले। तांणी निमाणे काँग्रेसवाल्याक घेवन रस्तो आडायलो। पीडब्ल्यूडीक घेराव घातलो। तय सावन म्हापशा दिवचलच्या कांय वाठारांनी उदकाक मारामारी। अस्नोड्या प्लांटात वीज पुरवणेची वाट लागिल्ल्यान तंत्रीक बिगाड जाला। उदका पुरवण कशीच जाग्यार येना। टँकर आनी बांयचे उदकाचेर चवथ धुकल्ल्या। 24 वरां भितर उदका पुरवण जाग्यार घालता म्हूण घेराव घातल्या उपरांत इंजिनियर सांगता। हो आयज आमकां आंदोलनाच्या समोर येयलो आनी तेणी अशें सांगला की म्हापशाची अर्दी एरिया खोर्ली हावसिंग बोर्ड आनी बाकीचो भाग ज्या भागांक आतापर्यंत पाणी मेळोंक ना त्या भागांक आयज तो उदीक सोडटलो आनी उरलेले उदीक फाल्यां सकाळीं सोडटलो आनी फाल्यां सकाळीं संपूर्ण म्हापशा भागाक उदीक मेळटले हे तेणी आश्वासन आमकां हांगा तोंडी दिल्लेलें आसा। फाल्यां जर संपूर्ण म्हापशा उदीक जर मेळोंक ना जाल्यार परवा परत म्हापशेकार आमी हांगा येतले हे ताका आमी सांगलेलें आसा आनी तेणी ते एक्सेप्ट केल्लेलें आसा। म्हापशेकार उदका शिवाय जगतात त्या खातीर आमी जो आज म्हापशेकारांक एक उलो दिलो की पीडब्ल्यूडीचेर आमी आज मोर्चा व्हरोया आनी जो एई आसा जो उत्तर न देणारो एई आसा ताका आमी जाप विचारपाचो निर्णय घेतलो आनी आज सगळे म्हापशेकार आपलं राजकीय मतभेद विसरून एका उदका खातीर आमी सगळे एकत्र येयले आनी आमी आज एईक जवळ 2 तास घेराव घालून दवरलो। पण त्या दुर्दैव इतक्यात की त्या एईक तो एई एससी कोणूच किंमत दिना, त्याचो एक फोन आन्सर करिना म्हणून आज म्हापशेकारांक अत्यंत उदकाचे त्रास सहन करचे पडले। त्यानंतर जो आमी हांगा काही वेळा खातीर चक्का जाम केलो त्यानंतर जो एई हांगा बेळगांवकार येयलो आनी ताणें सांगलें की आज ताणें अर्ध्या भागाक उदक दिता फाल्यां अर्ध्या भागाक उदक दिता हे ताणें फक्त आमकां आश्वासन दिलां। हांव गणपती कडेन मागता की ताका बरी बुद्धी दिवची आनी आमकां जे ताणें आतां उत्तर दिलेलें आसा आश्वासन दिलेलें आसा तेजी बरे व्यवस्थीत उदकाचो फ्लो जावची अपेक्षा बाळगुया। लोकांचो मूड पळोवन एई आबूज जालो। म्हापशा सांजे मेरेन आनी बाकीच्या वाठारांनी बुधवारा सकाळ मेरेन उदकाची वेवस्था करता म्हूण सांगून एईन प्रकरण सध्या थंड केलां। कंटिन्युअस आमकां 24 वरां उदक पडत जाल्यार आमी म्हापशा सगळ्यांक दिवंक शकता। आमी आतां थोडे बाकीचे फुडले एक थ्रॉटल करून मातशें कंट्रोल करून तांकां हाफ एरिया दितले हाफ एरिया केला। पण सर कितलो तेंप जालो आमकां 16 MLD उदक जाय एक 8-9 MLD आयज पडत जाल्यार हाफ एरिया कवर करतले फाल्यां 8-9 MLD फाल्यां करतले। पण कितले तेंप जालो सर हो प्रॉब्लेम असो जातालो? हो प्रॉब्लेम 7 दीस जाता। 7 दीस जाता ताका लागून उदक तांकां सप्लाय सारको पंप शॉर्ट जाल्ल्या कारणान पंपींग कमी जाल्ल्या कारणान म्हापशा वयर आसा आमची टाकी भरपाची उदकाचो फ्लो तितलो सारको ना। सर तुमकां डायवर्ट खंय करूंक ना उदकूच कमी आसा आतां ते उदीक ना 2-3 दीस भितर सगळें इम्प्रूव जालें सगळें मेळटलें। पण आतां तुमी फाल्यां आतां थोडे एरिया दिता आमी थोडे क्लोज करून म्हापशा घेतलो फाल्यां मेरेन फाल्यां 4-5 दीस लोकांक प्रॉब्लेम जाता ताका लागून। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। DDSSY हेल्थ इन्शुरन्स कार्डाच्या रिन्युअलाक निमाणो दीस 30 सप्टेंबर। लोकांनी बेगोबेग लागसरच्या केंद्रांनी वचून कार्डां रिन्यू करची म्हूण सरकारान उलो मारला। 30 सप्टेंबरा उपरांत कार्डाचें रिन्युअल जावचें ना म्हूण हे स्किमीचो सल्लागार बाळकृष्ण पैन स्पश्ट केला। कार्ड रिन्युअलाचे SMS धाडल्यात। जांकां SMS पावंक ना तांणी खंय ताकतिकेन येवचें। ही जी येवजण आसा ताचे प्रमाणे आमी कार्डां सुरू केल्या रिन्युअल ऑफ कार्ड्स ती ताची तारीख 30 तारीख लास्ट डेट दवरल्या। तेन्ना सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींक प्रत्येक तालुका लेवल PSC पंचायतीन अशी 40 सेंटरां उगडल्या जातून सगळ्यांनी लोकांनी वचून आपली रिन्युअलां कार्डां करची। पयलीं आमी SMS धाडून त्या लोकांक आपयताले आतां आमी SMS सगळ्यांक धाडल्या। तेन्ना आनी एक विनंती तुमच्या माध्यमा तर्फे की ज्या लोकांक SMS पावूंक ना त्या लोकांनी सुद्दां नजीकचे सेंटर खंयच्याय सेंटराक वचून आपले कार्ड रिन्यू करचे 30 तारीख पर्यंत। एक लक्षात धरा की 30 सप्टेंबर पर्यंत आसा। एक लक्षात गव्हर्मेंट हांकां एक्सटेंशन दिवचें ना। हें जें रिन्युअल जालां तितल्याचें रिन्युअल 30 तारीख पर्यंत लोकांनी करून घेवपाचें।
जवळ जवळ 2,40,000 पहिली रिन्युअल जाल्ली, आतापर्यंत 1,20,000 पर्यंत जाला म्हणजे गणपतीचो उत्सव आनी हे. पूण ज्या लोकांक SMS वाट पळोवपाची गरज ना, आता तुम्ही आजच्यान ही तुमची न्यूज तुम्ही आयकल्या बरोबर रोखडेच तुम्ही सेंटराक वचचें आनी आपलें कार्ड रिन्यू करचें, तुमकां तें सेंटर करून दितलें. SMS आसूं नासूं आनी खंयच्याय सेंटराक खंय वचूं येता. वाळपयचो मनीस पणजे येवन सुद्दां करूं येता आनी पणजेचो मनीस शिरोडा वचून करूं येता. ऑल ओवर गोवा 40 सेंटर्स आमी आसा. एकूच ना, ते जवळ आमी चल्लां बेतकी आनी बेनावली. तातूंत आमी ते रोखडेच थंय कन्सर्न MLAक रिक्वेस्ट करून किंवा सरपंचाक रिक्वेस्ट करून उगडटले. सो तांणी सगळ्यांनी आमकां आदार जर दीत जाल्यार आमकां ती सगळीं सेंटरां वेवस्थीत चलोवंक मेळटलीं. आतां हे 2 गोश्टी इम्पॉर्टंट की ज्याचे कार्डां रिन्युअलाचें तारीख ती शेवट ती सगळ्यांनी करून घेवची. आनी त्या नंतर गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलां की एक्सटेंशन आनी मेळचें ना. सो ते एक्सटेंशनची वाट पळोवंक नाका की बाबा ती आनी कदाचित हें जायत म्हणून वाडयत म्हणून. तेन्ना सगळ्यांनी आपलीं कार्डां आयतार सुद्दां चालू दवरपाची ते ट्राय करतले. म्हणजे फुडले तुमकां हो येता ताचे फुडलो येता. सो त्यामुळे सगळ्यांनी आपले कार्डां रिन्यू करची. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.